नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. थायलंड आणि श्रीलंकेच्या भेटेर आशिल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कोलंबोत राष्ट्रपती अनुराग कुमार दिसनायके हांच्या वांगडा बसका घेतली. ह्या वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास केली. दोनूय देशांमदीं संरक्षण, उर्जा ह्या सारक्या विशयांचेर कबलाती लेगीत जाल्यात. भारत हो श्रीलंकेचो लागींचो इश्ट आसून श्रीलंकेच्या फाटल्यान सदांच उबो रावतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुराग कुमार दिसनायके हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां श्रीलंका मित्र विभूषण हो पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान केलो. भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमने एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है. चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे. रेल्वे संबंधित महत्वाच्या प्रकल्पांक काल जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेन मान्यताय दिल्या. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या विशीं माहिती दिली. 3 राज्यांतल्या 15 जिल्ह्यात 18,658 कोटी रुपया खर्चाच्या रेल्वे प्रकल्पांक मान्यताय दिल्ल्याचे रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगला. महाराष्ट्रातल्या गोंदिया बल्लारशा रेल्वे मार्गाच्या दुपेटीकरणाचो तातूंत आस्पाव आशिल्ल्याचे मंत्री वैष्णव हांणी मुखार सांगले. महाराष्ट्र में गोंदिया बल्लारशाह प्रोजेक्ट की रेलवे लाइन की डबलिंग, ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 240 किलोमीटर्स का. तो इससे कंप्लीट नॉर्थ से साउथ तक का अपने डबल लाइन हो जाएगी. कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया. इस इंपॉर्टेंट एरिया में कई अच्छे वाइल्ड लाइफ के प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे टाइगर रिजर्व है, वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा. साथ ही साथ ये जितना एरिया है यहाँ पर, इस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी. इस लाइन के डबलिंग से 2 फायदे होंगे. एक तो नॉर्थ से साउथ का जो जो पैसेंजर का मूवमेंट है वो फास्ट होगा. आयज राष्ट्रीय समुद्री दीस. या दिसा निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चित्रफीत जारी केल्या. राष्ट्र निर्मिती मळार समुद्री विषयाक खूप महत्व आसा आणि भारत देशातली बंदर व्यवस्था अधिक घटमूट करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या चित्रफितीत म्हळां. एक समय था जब भारत को विश्व के सबसे समृद्ध और सशक्त राष्ट्रों में गिना जाता था. भारत की समृद्धि का एक बड़ा आधार था भारत का सामुद्रिक सामर्थ्य. लेकिन आजादी के बाद उस विरासत पर ध्यान नहीं दिया गया. लेकिन साथियों, अब ये भारत नया भारत है. नया भारत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल के नए पत्थर लगा रहा. हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया. बीते 1 दशक में भारत के मेजर पोर्ट की कैपेसिटी डबल हो चुकी है. पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की नई रोड्स बनाई. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षाचे 27 आमदार वेंचून हाडपा खातीर आतापासून कार्यकर्त्यांनी तयारेक लागचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें.
साखळेत आयोजित केलेल्या भाजपा महामेळाव्यात मुखेलमंत्री उलयताले। या वेळार प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, मंडळ अध्यक्ष रामा नाईक, उत्तर गोय अध्यक्ष दयानंद कारबोटकार, सुलक्षणा सावंत हांच्या सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। जुन्याच्या बरोबर नव्या कार्यकर्ते एकात हातात हात घालून काम करता आणि संघटन जे आसा हे मजबूतरित्या जाता असताना मनाक खूप खोस भोगता, मनाक खूप दादूस भोगता। हय, या मतदारसंघाचो आमदार म्हणून नेतृत्व करता असताना आज म्हाका कष्ट पडना, म्हाका त्रास पडना। असंख्य नवीन कार्यकर्ते, युवा मोर्चाचे कितलेशेच कार्यकर्ते आपल्या बळाचेर म्हणजे त्या बुथाचे काम आसतले, मिटिंगेचे आयोजन आसतले, कार्यक्रम आसतले, हे सगळे करीत आसा। हांव मनापासून सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता आणि नवीन कार्यकर्ते घडटा असताना खूप बरें दिसता, कारण फुडली 25 वर्सां या मतदारसंघात कायम कमळ निवडून येतले ही ध्यास्त आसा। फक्त या मतदारसंघात न्ही तर गोंयांत कमळ निवडून हाडपाक जाय फुडली 25 वर्सां, जे 2027 न्ही आमी ध्यास घेवन आसा। आमचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक म्हणजे सरकार आणि संघटन जर एकत्ररित्या काम केले जाल्यार केदे व्हडले परिवर्तन जावपाक शकता हे तुम्ही पळयलां। फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात 2012 पासून 2025 पर्यंत कंटिन्युअसली भारतीय जनता पार्टी तिसरे फावटी निवडून येता आणि हांव खात्रीनिशी सांगता 2027 परत एकदा भारतीय जनता पार्टीची सत्ता येतली। कामाच्या सुवातेर जावपी छळ ह्या विशयाचेर एक खासा कार्यावळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठातल्या सभाघरात आयोजित केल्ली। या वेळार न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस, उत्तर न्यायालयाच्या कायदो सेवा फाट्याच्यो अध्यक्षा अनारकली अग्नी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीत पॉश कायद्याविशीं लेगीत तज्ञांनी मार्गदर्शन केले। The act as we see in courts today has very limited address, and the whole idea of pushing through this effort through the legal services authority is to perhaps help in educating people about their rights under the act, the manner in which they can have redress to a grievance, to better understand the mechanism under the act, and most of all, if there is place for improvement in how the act works on the field, that is something we could address. It is only when we have seminars and interactions of this sort that we also get feedback, and we hope to address issues which thus far have not been addressed. गोवा हस्तकला आणि लघु उद्योजक उदरगत महामंडळाच्या वतीन आयोजित केल्ले अपरांध मांड 2025 ह्या महोत्सवाचो काल समारोप जालो। या महोत्सवात राज्यभरातल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या हस्तकारागिरांनी आणि उद्योजकांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेतिल्लो। लघु उद्योजकांक आपल्या उत्पादनांचे प्रदर्शन आणि विक्री करपा खातीर ही एक उत्तम माची आशिल्ली। मातयेची आयदनां, मातीपासून तयार केल्ल्यो वस्तू, नाल्लाच्या कट्ट्यांपासून तयार केल्ल्यो सजावटीच्यो वस्तू आणि हातमागावेले कापड या सारक्यो वस्तू ह्या अपरांध मांड 2025 प्रदर्शनाक आशिल्ल्यो। ताका गिरायकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। आंद्रेस तेनीन आंतरराष्ट्रीय छायाचित्र सर्तीतल्या जैतिवंत छायाचित्रांचे प्रदर्शन काल नवी दिल्लीत आयोजित केले। प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत सहगल हे ह्या कार्यावळीक खासा सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। रशियाच्या दूतावासातले वडील अधिकारी लेगीत ह्या कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले। 2014 वर्सा सुरू जाल्ल्या ह्या आंतरराष्ट्रीय सर्तीत 36 देशांतले सुमार 2000 युवा छायाचित्रकार वांटेकार जाल्ले। तातूंतल्या 10 जैतिवंतां मदीं भारत, बांगलादेश, इटली, रशिया, स्पेन आणि अमेरिकेतल्या छायाचित्रकारांचो आस्पाव आसा। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ह सुरू केला। ह्या ॲपावरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो।
इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.